आयज मिटींग स्टार्ट जाली कन्फर्मेशन ऑफ मिनिट्स वयल्यान. तर कन्फर्मेशन मिनिट्सार आमी नोट केले कितें खुबशे पॉयंट डिस्कस जाल्लेले येवंक नासलेले ते म्हणजे अशें कितें ते सगळ्याच कावन्सिलरांनी ऑब्जेक्ट केले कितें ते मिनिट्स आसा ते पळय ते नोट जावंक नासलेले. आनी एक आमी नोट केले ते कित्याक आयज हरशीं म्हणून पयलीं सांगपाचें म्हणजे मिटिंगूच जावंक ना, कित्याक कन्फर्मेशन ऑफ मिनिट्साकूच डेट जालें म्हणून एजेंड केली ती आतां 8 तारखेक जातली ऑफ नोव्हेंबर. आनी कन्फर्मेशन मिनिटाचेर सगळ्या कावन्सिलरांनी ऑब्जेक्शन हाडलें. एक नोट करपाची गरज आसली कितें मिनीट कन्फर्म जावच्या पयलीं म्हणजे आमी एक मिनिट्स घेतलेले एजेंडाचो आसला तो 6 जॉब घेवपाचे म्हणून 4 LDC आनी 2 ज्युनियर स्टेनोग्राफर ते मिनिट्स कन्फर्म जावच्या पयलीं तांकां जॉब घेतले म्हणून तेजेर सगळ्या कावन्सिलरांनी ऑब्जेक्शन हाडलें. आनी पण चेअरपर्सनूय तेजेर सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर दिवंक पावोंक ना, कित्याक ते अगेन्स्ट एक्ट आहा तो मुन्सिपल एक्ट आसा. आमच्या मुन्सिपल एक्टान आहा कितें कन्फर्मेशन जाल्या शिवाय ते इम्प्लिमेंटेशन करपाचें न्हू, पण विदावट कन्फर्मेशन ते इम्प्लिमेंटेशन जाल्लेलें आहा. जितले पॉयंट्स डिस्कस केल्ले असले म्हाका दिसता सिन्स द टायम वी हॅव स्टार्टेड वर्किंग पयलीं आमकां कोड ऑफ कंडक्ट लागलो, तितूनचो भायर सरता म्हणसर बजेटाचो एक व्हडलो इशू आसलो, ती मिटींग जाता करता म्हणसर जे इश्यूज जे कावन्सिलरांनीच सांगलेले की प्रायोरिटी बेसिसचेर आमकां घेवंक जाय आनी ते सगळे म्हणटात तशे एक कॉम्प्लिकेटेडूच सब्जेक्ट असले आनी मोस्ट एसेन्शियल सब्जेक्ट असले म्हणटकूच तेचे वर्कआउट करून डिटेल्स घेता करता म्हणसर मदलो स्पॅन ऑफ पिरियड जो गेलो आनी त्या वेळार म्हाका दिसना कोणी हांगासर डिस्कशनां येवन केली, तेचेर आमी कितें विचार विमर्श केलो, पण तितूनसून ऑल टुगेदर ते मार्गी लागचे ह्या उद्देशान जेन्ना आमी जुळवाजुळी करून सुरवात केल्ली आसा आनी त्या प्रमाणे आमी प्रयत्न करून आमी ते पुट फॉरवर्ड केल्ले असले. पण मिटिंगाच्या वेळार येवन तेचो प्रत्येकाचें आपापलें मत मांडून ते निगेटिविटी चड आसा आनी पॉझिटीव थिंग्स कमी आसा हे प्रूव करपाचो प्रयत्न जाला. तितून खातीर हे फुडें मिटींग घडूच शकली ना. प्रॉब्लेम तो थंय जालो आनी ताच्या मिनिट्सारूच ती गाडी हाडली. पळय प्रत्येक गोष्टीक कितें आसता न्हू, तुमी जेन्ना सजेशन दिता आनी ते पॉझिटिवली जेन्ना घेता सगळ्यांनी एक मतान जर सांगलें एखादी गोष्ट करची, वी आर टेकन आनी कन्सिडर दॅट एज अ की हे पॉझिटिवली घेवन आमी ते फुडें ते इम्प्लिमेंट करतली. आतां ती मिटींग आनी तिची फुडली मिटींग जावन कन्फर्मेशन जाता म्हणसर जितको टायम पिरियड वयता तितके म्हणसर एज पर माय नॉलेज म्हाका अशें दिसता की जेन्ना सगळ्यांनी सहमतान ते हय म्हटलेलें आसा म्हणजे दॅट हॅज टेकन एज अ पॉझिटिवली. पण त्या प्रमाणे आमी इम्प्लिमेंटेशन जर केलें तर तेंचो आक्षेप असो आसा की ती जेन्ना दुसरी मिटींग जातली तेन्ना तो पॉयंट कन्फर्मेशनाक येतलो तेन्नाच तुमी तेचें इम्प्लिमेंटेशन एक्शन स्टार्ट करूंक जाय, वीच इज डिफिकल्ट टू डायजेस्ट. कित्याक तो पर्यंत रावताला म्हयनो आनी 1.5 म्हयन्याचो गॅपान ते काम थंयसर जावंक पावना.